बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर मुजे खातीर सगळें करतलो. किर्तन 130:8 8वी वळ. भोवमोगाचे न्हू. सर्वेस्पर मुजे खातीर तुजे खातीर सर संगती संपूर्ण करचे खातीर भोव पयस सक्रामेंतांत हजर जाता. ताका आमी व्हडा मोगान आनी व्हडा भक्तीपणान स्वागत करया. गावया तें गीत. वी हॅव गॅदर्ड इन दीस प्लेस टू कॉल अपॉन हिज नेम अँड वर्शीप हिम. Divine Melodies, Devotional Songbook of Divine Call Center, hymn number 234, page number 115, 115. We have gathered in this place to call upon his name and worship him. We have gathered in this place to call upon his name. We have gathered in this place to call upon his name and worship Christ alone. Worship him, Jesus Christ alone. And constantly we worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him. We worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him. We worship him alone. Worship him, Jesus Christ alone. Let's just lift the holy hand and call upon his name and worship him. Let's just lift the holy hand and call upon his name and worship him. Let's just lift the holy hand and call upon his name and worship Christ alone. Worship him, Jesus Christ alone. He is all our righteousness. He is all our righteousness. We stand completely and we worship him. He is all our righteousness. We stand complete in him and worship him. He is all our righteousness. We stand complete in him and worship Christ alone. Worship him, Jesus Christ alone. Hallelujah, hallelujah, worship him, hallelujah, Jesus Christ alone. Worship him, Jesus Christ alone. भोवमोगाच्या समियान जेजू क्रिस्ताच्या आराधनांत तुमकां एक बरो वर्तो आनी महिमेचो दीस हांव मागता. नातालां फेस्त लागीं जाता आसतना आमची काळजां समिया जेजूक स्वागत करूंक आनंदान उमाळोन आसात. ह्या वखदां देवाचें उतर मोगाचें आमकां नवे नवे संदेश दिता. आज देवाचें उतर आमकां दिवचो संदेश किर्तन 130:8 8वी वळ. Psalm 138:8. सर्वेस्पर मुजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासनाक ताकता.
तुझ्या हाताचें काम अर्ध्यार सोडी नाका. प्रेज द लॉर्ड. Praise the हालेलुया. Lord. Hallelujah. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पर म्हजे खातीर सर्वेस्पर मुझे खातीर सगळें करतलो. सगळें करतलो. सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुजो मोग तुजो मोग सासनाक ताकता. सासनाक ताकता. तुझ्या हातांचें काम हाताचें काम अर्ध्यार सोडी नाका. अर्ध्यार सोडी नाका. समया जेजू समया जेजू तूं म्हज्या खातीर म्हजे खातीर सगळ्यो संगती सगळ्यो संगती पूर्ण करताय. पूर्ण करताय. संपूर्ण करताय. संपूर्ण करताय. बरी भलायकी दिताय. बरी भलायकी सुटका दिताय. सोडवण दिताय. सुटका सोडवण दिताय. आशीर्वाद आनी बेसांवां दिताय. बेसांवां दिताय. नवो बरवसो म्हाका दिताय. बरवसो म्हाका दिताय. म्हज्या सांगात तूं आसाय. तूं आसाय. म्हाका जैत लाभयताय. लाभयताय. म्हाका यशस्वी लाभयताय. यशस्वी लाभयताय. तुजो मोग मोग सासनाक बाळटा. सासनाक बाळटा. तूं केदींच केदींच म्हाका सण घालिनाय. घालिनाय. म्हाका सांडून घालिनाय. सांडून घालिनाय. तुवें म्हजें तें म्हजें तें हाती घेतिल्लें काम घेतिल्लें तूं काम अर्ध्यार रावयनाय. अर्ध्यार रावयनाय. तुका जावं अर्ग आनी होगळाप आनी होगळाप. सासनाच्या सासनाक. सासनाच्या हालेलुया. हालेलुया. होसान्ना. होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 5 वोळ 40 आनी 8. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 8. जशें तुमचो सर्गीचो बाप जशें तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो सर बरो तशें तुमी जायचे तुमी जायचे सर बरी. सर बरी. समया जेजू समया जेजू सर्गीच्या बापा बरी सर्गीच्या बापा बरी. म्हाकाय बरें करूंक म्हाकाय बरें करूंक तूं ह्या संवसाराक आयलोय. ह्या संवसाराक ह्या आयलोय. नाताला फेस्ता वेळार वेळार तूं इम्मानुएल जाताय. इम्मानुएल जाताय. देव म्हज्या सांगाता जाताय. सांगाता जाताय. म्हाका सर बरो करताय. बरो करताय. म्हाका परिपूर्ण तरान परिपूर्ण तरान नवो करताय. नवो करताय. तुका जावं अर्ग आनी होगळाप. अर्ग आनी होगळाप. हालेलुया. हालेलुया. होसान्ना. होसान्ना. ह्या प्रेवकारां बरलें पत्र आमी काडया. थंयसर अवस्वर 5 वळी 8 आनी 9. हिब्रूज चॅप्टर 5 वर्स 8 and 9. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा त्या शिवाय त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी सपूत तरी आपले सोंसलेल्या आपल्या सुचलेल्या कश्टां वरवीं कश्टावरवीं विधेयपण विधेयपण कितें म्हूण तो शिकलो कितें म्हूण तो शिकलो. आनी संपूर्णायच्या शिखराक शिखराक ताका उबारतस उबारतस ताचें उतर पळटल्या उतर पळटल्या समेस्तांक समेस्तांक सासनाचें तारण तारण तो जालो. तो जालो. वय समया जेजू समया जेजू. म्हजे खातीर तुवें कसं सोंसले. तुवें कसं सोंसलें. म्हजे शिराप शिराप. म्हजी पातकां म्हजी पातकां. म्हजी पातकाची शिक्षा म्हजी शिक्षा. तुवें तुजेर घेतल्याय. तुजेर घेतल्याय. विधेयपणान विधेयपणान. विधेयपणान विधेयपणान. खालत्यापणान खालत्यापणान. त्या कुर्सार तूं मेलोय. कुर्सार तूं मेलोय. अशें तुवें म्हाका तुवें म्हाका तारण दिलाय. तारण दिलाय. सुडका दिलाय. सुडका दिलाय. सोडवण दिलाय. सोडवण दिलाय. सासनीक जिवीत तुवें आमकां दिलाय. आमकां दिलाय. सर वायटांतलें वायटांतलें तूं म्हाका सोडयताय. म्हाका सोडयताय. अर्गां तुका जेजू तुका होगळाप तुका बापा तुका बापा. जय जय तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया. हालेलुया. होसान्ना. होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया. कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 8 वळ 9. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचें समया जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी क्रिस्त तरी तुमचे खातीर तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाय थंय दुर्बळकाय थंय आमकां ग्रेस्त करची ग्रेस्त करची ताची खुशी जावन आसा. खुशी जावन आसा. समया जेजू समया जेजू आमकां ग्रेस्त करूंक ग्रेस्त करूंक तूं दुर्बळ जालोय. दुर्बळ जालोय. तुजे तुजे थंय थंय आमी ग्रेस्त जाता. ग्रेस्त जाता. हालेलुया. हालेलुया. ओगाच्या नोकरेचें अपुर्बाचें देवाचें उतर उगडापणाच्या बुकांत 20 आनी 1 अवस्वरांचो 4थ्या वडीर. Book of Revelation chapter 21 verse 4. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तांच्या दोळ्यांतली सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव पुसून काडतलो. पुसून काडतलो. कित्याक आतलो सगळो संवसार सगळो संसार सगळो नाश जावन गेला. नाश जावन गेला. आमच्या दोळ्यांतली दुकां दोळ्यांतली दुकां सर्वेस्पर पुसून काडतलो. पुसून काडतलो. आमचो आदलो संवसार आदलो संवसार संपूर्ण तरान संपूर्ण तरान नांस करतलो. नांस करतलो. समया जेजू समया जेजू आमची दुखां पुसून काड. दुखां पुसून काड. आमकां बुजय. आमकां बुजय. आमच्या पातकांतलें पातकांतलें आमकां नितळ कर. नितळ कर. मदीं आमच्या आदलें सैंब आदलें सैंब संपूर्ण तरान संपूर्ण तरान आमचे तान पयस कर. तान पयस कर. हालेलुया. हालेलुया. होसान्ना. होसान्ना. देखून मोगाच्या आमी ताळयो पेटोवन देवा गर्गांनी होगलाप दिया. याचे 19 ऑन पेज नंबर 81. समी जेजू आमच्या जिवितांत येतलो. आमच्या जिवितांत जायती संगती तो पूर्ण करतलो संपूर्ण करतलो. देखून ताका जावं अर्ग आनी हुकलाप सासनाच्या सासना ताळयो पेटोवन गावुया रचनाराक नावाडुया. याचे 19 ऑन पेज नंबर 81. 80 आनी 1. पेटून गावुया रचनाराक नावाडुया. सगळे आमचे सत्यान गावया भक्तीची कीर्तन. सगळे आमचे सत्यान गावया भक्तीची कीर्तन. ताळयो पेटून गावुया रचनाराक नावाडुया. सगळे आमचे सत्यान गावया भक्तीची कीर्तन. सगळे आमचे
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मग आज देव तुमकां भोव अपुरबेचो आनी वर्त्या आशिर्वादांचो दीस फाव करतलो. कित्याक सर्वेस्पर देव आज म्हाका तुका बसयता त्या किर्तनांत 130 आनी 8वी ओळ. Psalm 138 verse 8. सर्वेस्पर तुज्या खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासनाक तगता. तुज्या हातांचें काम अर्द्यार सोडिनाका. देव मोगाच्यान म्हज्या तुज्या जिवितांत सर संगती पूर्ण करूंक आशेता. संपूर्ण बरी भलायकी दिवंक आशेता तो तुका संपूर्ण तरान तुज्या वायट सवयांतलो तो तुका सुटका दिवंक आशेता. देवसराच्या सैतानाच्या बंदड्यान ते सुटका दिवंक आशेता. तुज्या जिवितांत जे कितें शिराप आसात, जे कितें अडकळी आसात, जे कितें पातकाची शिक्षा आसा तुज्या जिवितांत, जे कितें तुवें केल्ल्या त्या आदल्या जिवितांत केल्ल्या त्या पातकांच्या वरवीं तुज्या जिविताचेर कसलो प्रभाव पडला, खोटो प्रभाव पडला, नेगेटीव इन्फ्लुएन्स, तांतले देव तुका संपूर्ण तरान सुटका दिवंक आशेता. तुज्या व्यापार वहिवाटांत तो तुमकां अभिवृद्धी, ग्रेस्काय आनी वर्ती प्रगती दिवंक आशेता. तुज्या शेता बाटांनी भोळें बेळें दिवंक तो आशेता. तुज्या शिकपान बऱ्यांतले बरें परितामशी, बऱ्यांतले बरें जैत, बऱ्यांतलो बरो फुडार देव दिवंक आशेता. जे कितें येवजणे तुका आसात, जे कितें योजना तुका आसात, वॉट एवर प्लॅन्स दॅट यू हॅव फॉर युअर फ्युचर, गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस युअर फ्युचर, कॅरियर एंड एवरीथिंग दॅट यू हॅव प्लॅन्ड इन युअर लायफ. तुज्या जिवितांत अपरभेचें तुजें वैयक्तीक जिवीत, मान गौरव मुकूट देव दिवंक आशेता. तुज्या जिवितांत जे कितें तूं करताय, स्पर्धांनी वांटो घेताय, या तुज्या खेळा पंद्याटान, या तुजी तालंतां देणी तूं वर्जीत करताय, या कितेंय एक नवें काम तूं हाती घेताय, एक बरो कोर्स तूं करताय, बरें स्टडी शिकप तूं शिकताय, हर एकांत देव तुका वर्तो मान आनी गौरव दिवंक आशेता. तुज्या काजारी जिवितांत अपरबेचें काजारी जिवीत, अपरबेचें कुटुंबा जिवीत देव दिवंक आशेता. जर तर तुज्या जिवितांत कितेंय एक कार्यक्रम तूं हाती घेताय, जावं पुरो वय रोसाचें खारयें, काजाराचें खारयें, खराराचें खारयें, ह्या नव्या घराचें उक्तावण, हे नवो जागो काडयोचो, ह्या वेपार वहिवाट करचो, स्टॉक मार्केटीन तूं काम करूंक आशेताय, या एक नवे प्रोजेक्ट घेताय, हर एकांत देव तुका एक्सलन्स वर्त्या तरान आशिर्वादां बेसांवान दिवंक आशेता. देखून देव तुज्या म्हज्या जिवितांत येवंक आशेता. गॉड वॉन्ट्स टू बी इम्मॅन्युएल. देव म्हज्या तुज्या जिवितांत येता आसतना तो म्हाका तुका संपूर्ण करूंक आशेता. तो म्हाका तुका संपूर्ण करूंक आशेता. आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या अंतांत, आत्म्यांत, आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या सगळ्या जिवितांत. जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयलो म्हणून ताच्या उतरांनी तो आमकां स्पश्ट करता. मातेवाचो वांजेल आवसोर 5:40 आनी 8. मॅथ्यू चॅप्टर 5 verse 48. जसो सर्गीचो तुमचो बाप सोर बरो, तशेंच तुमी जाय सोर बरे. हालेलुया. मगाच्यान आमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण, परिपूर्ण, perfect, and God wants you to be perfect. That's why he became a human being. That's why he became God with us, Emmanuel. देव आमच्या सांगाता म्हाका तुका तो संपूर्ण करूंक आशेता. कशें ताणें म्हाका तुका संपूर्ण केलें आमी वाचता थंयसर हेब्रेकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 8व्या आनी 9व्या बडीर. Hebrews chapter 5 verse 8 and 9. त्या शिवाय तो देवाचो पुत्री आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें म्हूण तो शिकलो आनी संपूर्णतेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळटेल्या समेस्तांक सासणाच्या तारणाचें कारण तो जालो. Lord Jesus obediently suffered and he reached that climax of perfection. And if we listen to his word and follow him, and he becomes a cause of our perfection too. आमच्या संपूर्णतेच्या परिपूर्णाचे कारण तो जातलो. वय तो कश्टां वरवीं विधेयपण शिकलो. स्वामी जेजू आमच्या खातीर विशेष वळवळांचे कश्ट त्या कुर्सार तो भोगता आनी आमकां आमच्या पातकांतल्यान तो सोडयता आनी आमकां आमच्या आत्म्यांत, आमच्या काळजांत, आमच्या अंतस्करणांत तो संपूर्ण परिपूर्ण करूंक तो आशेता. देखून गेसेमाने मळ्यांत ताणें रडोन दुखां गळोन मागलें जावन आसा. वास्तव आमी थंयसर लोकाच्या वांजेलांत थंयसर 20 आनी 2 अवस्वरान पळय 20 आनी 2 वळीर. लूक चॅप्टर 22 verse 42. बापा मुजे वयली ही खाल्स तूं निवार, पूण बापा म्हजी खुशी न्ही बापा, तुजी खुशी जावं. बापा तुजी खुशी होई जाल्यार ही खाल्स, ही कश्टांची खाल्स, ही दुखांची खाल्स, ह्या कुर्साच्या मरणाची खाल्स म्हज्या वयली निवार बापा, पूण म्हजी खुशी न्ही बापा, तुजी खुशी जावं. स्वामी जेजू आमच्या खातीर सर सोंसता
आमकां सासणाचें जिवीत दिवंक, आमकां संपूर्ण परिपूर्ण करूंक. कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र 8वा वसर 9वी बोळ आमी वाचता. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताचें उदारपण आमी जाणाव. तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताच्या दुर्बळखेंत आमकां ग्रेस्त करच्या. आमच्या खातीर समी जेसू दुर्बळ जालो. सरकार ताका सर ग्रेस्त काय आसली, पूण एक दुर्बळो जावन ह्या संवसारांत गर्दनाच्या गोट्यान, त्या गोरवांच्या गोट्यान तो जल्मलो. ह्या दिसांनी म्हाका एकलो व्यक्ती भाव आमचो कुवेट वावर करनासलो, तो फ्लायटार गांवाक आयलो, मँगलोर एअरपोर्टांत सीदा हांगासर आयलो. सीदा आयलो कपेलांत येवन मागणें लागलो आनी उपरांत म्हाका तो मेळ्ळो आनी ताची साक्ष तो सांगता. थंयसर परगांवांत कुवेट थंय काम करनासतना ताच्या काळजाचें पाल्पिटेशन, काळीज बडोवनचें चड जालें. डाक्टर लागीं वता आसतना डाक्टरान टेस्ट करतना ताणें म्हळें तुजें पाल्पिटेशन 100च्या चड आसा, 150 आसा, इतलें आसूं नजो. देखून तुजी इल्लें टेस्ट करता म्हणून ताका कटल्यार न्हिदोवंक सांगलें. पूण तो भियेलो, ताका गांवां वचूंक आसा, बायल भुरगीं गांवांत आसात, भुरगीं शिकतात. तो भियेलो आनी थंयसर कटल्यार न्हिदोवन आसतना परतून डाक्टर येवन टेस्ट करतना म्हणलो तुजें आतां पाल्पिटेशन 170 आसा, भियेनाका भियेनाका म्हणटना हाका चड आनी चड भिरांत दिसता, खावजीण येता, कितें जाता म्हण कळना, सगळी कूड ताजी खामता. आनी आतां डाक्टर म्हणटा युअर पाल्पिटेशन इज मोर दॅन 190 आनी आतां तुका इलेक्ट्रीक शॉक दिवचो पडटलो. आनी तो डाक्टर तशीन गेलो. हो भाव दोळे धांपून मागणें करूंक लागलो. तुका दयाळाय डिवायन कॉल सेंटराचें मागणें तो पळयता, आराधनांत वांटो घेता. ताका तक्षण उडास आयलें किर्तन 40 आनी 6 पयली बोळ. Psalm 46 verse 1. देव म्हजो आसरो, जाकोबाचो देव म्हजें कोटें, कश्टाच्या आकांताच्या वेळार म्हाका आदार दिवंक सदांच तो तयार. म्हज्या देवा, म्हज्या आसऱ्या, म्हज्या कोट्या, जाकोबाच्या देवा, म्हजी काकूत कर, म्हजी बिरमत पाव, म्हाका आतां तूं पाव. म्हजी बायल भुरगीं गांवांत आसात, हांवें गांवांत वचूंक आसा. म्हज्या काळजाचे धडधडे तूं सारके कर, परिपूर्ण कर, सारके कर म्हण मागता आसतना एकाच परत ताका दैवीक दर्शन जालें की देव ताच्या सांगात आसा म्हणल्या बरी. परजळ उजवाड ताका बगलो, शांती समाधान ताका बगलें, ताचें काळी शांत जालें. धाकटेर पाटयान पळयत आसतना हो सगळो गामेला, पूण धाकटेर ताका आपूण पळयत आसतना आनी उपरांत टेस्ट करतना धाकटेर म्हणटा तुजें पाल्पिटेशन आतां परफेक्ट 78 जालां. इल्ल्या वेळा पर्यंत तितलें आसलें, तुका इलेक्ट्रीक शॉक दिवन आमकां शांत करीचें म्हण आसलें, पूण आतां कांयच गरज पडना. ताका उपरांत उठयलें आनी धाकटेरान थोडो वेळ ताका बसोवन सांगलें, ऑब्जर्वेशनांत दवरलें आनी उपरांत ताका घरा धाडलें आनी तो बऱ्या भलायकेन गांवाक आयला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचेनो देव आमच्या जिवितांत सर संगती संपूर्ण करूंक आशेता, पूर्ण करूंक आशेता. ताच्या हाताचें काम मोगाचेनो आमकां पूर्ण संपूर्ण करचें. आनी एक भयण म्हाका ह्या दिसांनी तिची साक्ष सांगता. हांगासर ती आयली, तिच्या जिवितांत तिच्या घोवान जायतें कश्ट दिलें. हर हजबंड हॅड अब्युज्ड हर, इल ट्रिटेड हर, ट्रावमाटायज्ड हर. आनी उपरांत तो ताच्या खोटेपणांचो मेलो. तो मेल्या उपरांत ह्या भयणीक तेन्ना स्वप्नांत तिच्या घोवाचें उडास येवचें आनी घोवान तिच्या गोमट्या धरल्या बरें जावचें. घोवान पांयांत तिका चिल्लोवचें, ह्या खोट मारची आनी थोडे फावटी आनी तिका मान बडोवन कपालाक मान घरांतलें लुटून भायर घालचें. मोदेन रात्री एकाच पारा उठोवन तिका कश्टोवचें. हें सगळें तिका उडास येता. तिका धूव आसा, धुवेक बरें करून शिकयलां तिणें आनी बऱ्या फुडारा पावयलां. आनी अशें ती भियेत आसतना खंय सर्गी ती यूट्यूब पळयत आसतना दैवीक रित्रमंदाचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान तिका पळोवंक मेळ्ळें. एक फावटी पळयल्या उपरांत तिका परतून पळया म्हण बगलें आनी तिका विशेश एक शांती समाधान मेळ्ळें, दादोसकाय मेळ्ळी, दैवीक अनुभव तिका मेळ्ळो. देव तिका बुजयता म्हण तिका बगल्या उपरांत तिका राती ती येवची ती भिरांत कवजेणी आनी सगळी ती नपयसरी तिका सुटका सोडून लाभली. उपरांत तिका आसली खंय एक आशा, दैवीक रित्रमंदिरा वचचें, पाद्र अब्रामा पळयचें, हेर पाद्रापा पळयचें आनी सकाळां पळयचें म्हणून. आनी ती उपरांत हांगासर आयली. एक फावटी ती आयिल्ली, हांगासर देवाच्या चड मोगार पडली. हरी एका शनवारा येवंक लागली. तेन्ना रेती तिणें केली, हांगासर जायत ती सेवाच सयत केली. आज मोगाचें नांव ती म्हणटा सोम्यान म्हज्या जिवितांतलें कळंक पयस केलां, म्हज्या जिवितांतले सर बंद पास ताणें पयस केल्यात. देवाक जावं अर्ग आनी होकळा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी एक भयण ह्या हप्त्यांत हांगासर रेतेर करना आसा, ती साक्ष दिता. जेसिंता म्हणली भयण, ती जॉयलीन, तिका 2 जाणां भुरगीं, पूण जॉयलीन म्हणलें मालगडे दूं ते वाटच्या प्रायर चड एक 9-10 वर्सांच्या प्रायर त्या भुरग्याक एक जीवदाळ साबली. तिणें चिंतलें विकाळ जीवदाळ न्हय कोणा म्हण. पूण उपरांत धाकटा लागीं वतना वेळ जालो, त्या घायांत तावन पू येवंक सुरू जालो.
गेल्लेंच दाक्तरान पळयल्लेंच म्हणे तुजी धूव वाचना ताका तूं हांगा तावन व्हर तें आनी वाचना हांगा हाडटना तुवें वेळ केलाय आनी तें मरतलें पूण कांय रडनाका देव तुका बुजोवन दी म्हूण दाक्तरान सांगतना ती सगळीच भियेली खावचेली थंयसरच ती म्हणटा त्या क्लिनिकांत आस्पत्र्यांत देवान तिका तिणें देवाक उलो मारलो आनी तेन्ना तिका उडास आयलें दैवी कलोरेत्र मंदिरांत जावचें तें आराधन त्या आराधना वेळार थंयसर सांगलेलें तें देवाचें उतर किर्तन 9:01 पयली दुसरी ओळ जो कोण महोन्नत देवाच्या आसऱ्याखाल रावता सर्प दिता देवाच्या सावळेन येता तो सर्वेस्वराक म्हणटा तोच म्हजो आसरो तोच म्हजें कोटें तुजेर दवरता म्हजो बरवसो ओ गॉड आय ट्रस्ट इन यू यू आर माय फॉर्ट्रेस यू आर माय रेफ्यूज यू आर माय हायडींग प्लेस अशें तिणें हाक बोब मान देवाक उलो मान रडोन दुखां गळोन मागलें की आनी उपरांत तिका देवाची बुजावण मेळ्ळी दुये काणयेन बाई सरली ती घरा येता आसतना दूद धांवन धांवन घरा आयलें गे उपरांत दाक्तरान म्हणल्यार बरी जावंकूच ना ताजे बदलाक तिची दूद संपूर्ण तरान बरी जावन आतां आपुरबायन इस्कालाव येता आनी आपुरबायन बऱ्या भलायकेन तें जिवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका जेन्ना देव केदें व्हरती आजाप आनी विधमीत आमच्या जिवितांत करूंक शकता देखून उगडा माणाचो बूक 20:1 वळ म्हणटा बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21:4 सर्वेस्पर देव तांच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून काडटलो आदलो सगळो संवसार आतां संपूर्ण तरान नपयस जाला सगळें देवान नवें केलां बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट केली म्हाका जेन्ना देव ह्या नाताला फेस्टिवलार इम्मानुएल जावंक आशेता आमच्या जिवितांत येवंक आशेता आमच्या जिवितांत सकट संगती तो नव्यान रचन करूंक आशेता आमच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडूंक आशेता देखून आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवया आमची काळजां तुका दिता तुजे कुरपेचें घाल बेसांव ये जेजू म्हणून जेजू लागीं आमी मागया जेजू ह्या नाताला फेस्टिवलाक आमकां तुज्या सारकेचें कर खरेंच आमच्या जिवितांत तूं इम्मानुएल जा ह्या गिता द्वारे सम्या लागीं आमी उलोवया आमची काळजां तुका दिता तुजे कुरपेचें घालन बेसांव ये जेजू करताय आमकां तुजे सारकी आमची काळजां तुका दिता तुजे कुरपेचे घाल बेसांव आमची काळजां तुका दिता तुजे कुरपेचे घाल बेसांव कर जेजू कर आमकां तुजे सारकी कर जेजू कर आमकां तुजे सारकी आमच्या जिवितासो दारू तूं आमच्या आत्म्यासो अमृत आमच्या जिवितासो दारू तूं आमच्या आत्म्यासो कर जेजू कर आमकां तुजे सारकी कर जेजू कर आमकां तुजे सारकी म्हाका जेन्ना सम्या जेजू लागीं उलोवन आसतनाच आमच्या सर गरजां बसत आतां आमी मागया जो कोण आज जनन दिवसाचेरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता काजाराचो वार्षिक दिवसाचेरसून आसात तुमच्या सांगाताय आमी संतोष पावता 72nd बर्थडे तेरेजा मोंतेरो मुक्का मारिया विजेता लोबो मुक्का लविना फेर्नांडीस राजकोट आयरीन मिरांडा किरण 84th बर्थडे ब्रिजिट कॅस्टेलिनो वेडिंग एनिवर्सरी काजाराचो दीस आचरशितात स्टॅनी आनी ट्रीजा नोरोना मुंबय फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी क्लायड आनी टिशा लुईस कॅल्गरी कॅनडा
कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू ऑल. तशेंच देवा गर्गान ह्यो क्लाब दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां महत् कार्यां कुरपेसो शिवरो दैविकलो रेतमंत्राच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे रेतेरेद्वारे हांगा भेट दिल्ल्या वरवीं अनुभव केल्ली. सर संत भक्तांच्या मनाक देवा गर्गान ह्यो क्लाब दिता. ॲबी अनिता पिंटो निर्मार्गा, शारल आणि बेन्सन डिसोजा पलिमार, पौलिन एंजेलिन लोबो वामंजुरू, नेल्सन डी अल्मेडा तोट्टाम, रोशन अनसिटा रोशनी आणि ॲग्नेल अबुधाबी. दप्रकाटीचे ऑपरेशन बऱ्या तरान जालां, दूख पयस जाल्या, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्याक देवाक अर्गान ह्यो क्लाब. गर्भाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालां, रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह येता म्हणले डॉक्टरान, पूण नेगेटिव्ह आयिल्ल्याक देवाक अर्गान ह्यो क्लाब. कॅन्सर पिडेन ते देवान राखला, मरणांतीक पिडे वरवीं देवान निवारला, व्हड आकांतांतलें देवान बचाव केला, दुस्मनाच्या हातांतले बचाव करून कोर्टाच्या केसींत जीक लाभल्या. जैलांत आसलो आपणाचो पती घरा फाटीं आयला, व्हड एक आकांत आसलो, अरेस्ट जावचें आसलो, तांतले एका भावाक देवान निवारल्यार पासो देवाक अर्गान ह्यो क्लाब दिता. कातीची एलर्जी उणी जाल्या, हाडांची अस्कत काय आसली, डॉक्टरान सांगलें कॅन्सर आसा म्हणून, पूण आतां ती पिडा खूण जाल्या, आंगांतली दूख उणें जाल्या. IELTS OET एग्जाम बरोवंक बऱ्या तरान साध्य जालें, देवान फाव केलें. न्यूझीलंडा वचून पावोन थंयसर काम करन आसा, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळें कुवेट जावन, अशें सबार बरेंपण लाभल्या पासो देवाक अर्गान ह्यो क्लाब दितात. आमी म्हणया अर्गान ह्यो क्लाब तुका समया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया बरी भलायकी लाभच्या पासत फिलोमिना वेगस बेंदुरवेल, तशेंच बरी भलायकी लाभच्या पासत ॲबनेर हाच्या पासत आमी मागया. जानेवारीच्या 12 आनी 13 तारखेर हांगासर ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा बॉम्बे टावन हांगासर येतालो. 2 दिसांचो देवाच्या उतरांचो शिवर हांगासर आसतलो. आनी विशेशान 12 तारखेर शुक्राराच्या दिसा, जानेवारीच्या 12 तारखेर शुक्रारच्या दिसा सांजेर हांगासर आंतरीक बरे भलायकीचे मागणे आसतले, वस्तीचे सवलते हांगासर आसतले, ते बऱ्या तरान जावचे खातीर मागया. 30 आनी 1 तारखेर सगळे रात जागरण हांगासर आसतले. नव्या वर्सा स्वागत करूंक आमकां एक वर्तो एक अवकाश आसतलो. देवाक अर्गान ह्यो क्लाब दी व्हडा संख्यान लोकांनी हांगासर येवन सगळी रात जागरण करून नवें वर्स आशिर्वादाचे बेसांवांचे जावचे बसत. नव्या वर्सा आमच्या भारत देशांत जावचे ते एलिसांव, तातूंत देवान आमकां बऱ्यांतलो बरो सरकार फावो करून आमच्या देश, आमचो सगळो देश प्रगतीच्या वाट्यान वचच्याक, सगळ्या संवसारान शांती समाधान रास करचे खातीर सगळी रात जावचे ते जागरण भोव अपुर्बायेन जावचे खातीर आमी सांगता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्या पासत आमी मागया. देवादिनी युनेस डिसोजा नाकरे, रोजारियो आनी गॉसेस मिनेजेस आनी कुटुंब हातूंत सरलेले सर मालगड्या पासत मागया. फेलिक्स साल्डाना आनी कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगड्या पासत आमी मागया. फेलिसियान रिचर्ड डिसोजा राणीपुरा, ग्रेसी पिंटो बारकुरू 3rd डेथ एनिवर्सरी, जेतू फेर्नांडीस वकोला, ग्रेगरी मेंडोन्सा अंधेरी, हेलेन फ्रांसिस आनी क्रिस्टिन डिसोजा पिदमाले, आयरीन रिटा मिनेजेस कासिया 92nd बर्थ एनिवर्सरी, जुडिथ मास्कारेनस कंकनाडी. कुटुंबांत सरलेल्या समेस मालगड्यांच उडास करता आरोन पिंटो बाजपे 1st डेथ एनिवर्सरी. देवादीन एल्ड्रीन फेर्नांडीस सागर, देवादीन फेलिक्स मार्टिन डिसोजा कुलशेखर 1st डेथ एनिवर्सरी, आल्फ्रेड डिलोमेन अंधेरी ईस्ट. देवादीन फेलिशियन रिचर्ड डिसोजा UK, तशेंच देवादीन फेलिशियन रिचर्ड डिसोजा UK. ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. मरण पावल्ल्या सरलेल्या समेस बाळतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. आमी दिमी घालया बोपय सक्रामेंताचेर दीस घालया. कर जेजू कर आमकां तुजे सारकी, कर जेजू कर जेजू कर आमकां तुजे सारकी, कर जेजू. ಪ್ರವೇಶ ಗೀತೆ ದೇವಗಣ ಮುಖಾಂತರ ಗೀತ ನಂಬರ್ 19 526 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 26. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या, गीतां गावन मधुर तुका हसिता, आमचेर तुवें ओतुल्ल्या सदेण्या पासून अर्गां भेट
दाखयता दिनवाशी काळजा मेजूक सकचे नाव तुझे उपकार जालाय सोम्या आमचे थंय उदार काकूत आमचे वरती दाखयल्या मोगन तुझ्या एक आमकां केला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची इम्मानुएलाची कृपा सदांकाळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. हो मोगाच्या नाताला फेस्त कितले आमकां लागीं लागीं जाता तितलीच आमची उर्बा वाडोवन वाडोवन येता. कशें आमी सम्या जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करयेत. आयच्या पयल्या वाचपांत हान्ना तावन आमी शिकता. हान्ना एल्कानाची पतीण सामुएल प्रवादीची आवय तिच्या जिवितांत देवा थान मागोवन घेता ती सामुएलाक आनी सामुएल तिका भोव मोगाचें देणें देवान दिल्लें. तिचें वर्तें दिरवें सामुएल तरी त्या भुरग्याकच देवाक ती भेटोवन दिता. तिचे थान आमी शिकता देवान आमच्या जिवितांत इम्मानुएल जायचे जाल्यार आमच्या जिवितांत जें कितें आमी मोगाचें दिरवें म्हण आमी चिंता तें देवाक भेटोवन दिवचें. देवाक भेटोवन दिवचें म्हळ्यार ह्या संवसारांत कोणाक आमी कितेंय वस्त दिल्यार ते व्यक्ती घेता आनी वेता. देव तशें न्ही जें कितें आमी देवाक भेटोवन दिता ती वस्त आमचे तान पयस रावना बगार देव ती पवित्र कर भाग्यवंत कर ती आमकांच तो पाटीन दिता. मोरये मायेतोन आयच्या वांजेलांत आमी संदेश घेता. मोरी माय देवाक अर्ग आनी होगलाप दिता. ती कुरपेन भरलेली पूण आपणाचें होडपण ती चिंतिना. ती म्हणटा देवान आपल्या किरकोळ चाराण दासीचेर दयाळ दिश्ट घाली. आपणाकच देवाची एक किरकोळ चाराण दासी म्हण ती वळखून घेता. देव खालत्यांक उंच उबारता. मोरी माय अती खालती जाली देवान तिका अती उंच उबारलें. तर मोगाच्यान एक घडी दोळे धांपून देवान दिवचे हो संदेश आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. आमचें जिवीत आनी आमच्या जिवितांत आमचें म्हणलें दिरवें आमचें म्हणलें सर्वस्व देवाक भेटोवन दिवन तें पवित्र करून घेवया. आनी आमी त्या सर्वेस्पर देवाची चाराण दाशी देवाचे सेवाक आमी देवान रचलेली रचना आमी धूळ आनी माती तरी देवान आमकां उंच उबारलां हें सत आमी जाणत जावया. आमच्या जिवितांत असलीं पातकां आमी वळखून घेवया. सबारपटी गर्वान आनी हांकारान आमी भरल्या बसत देवाच्या त्या पवित्रपणाच्या उजवाडात थावन सबार संगती आमच्या जिवितांत आमी लिपोवन काळो कांत आमी जियेल्ल्या बसत देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा मरणाक सांपडलेल्या मनशा कुळाक पळोवन ताची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडूंक तुवें येवजिलें. आमचे मनशा सैम ताणें घेवचें म्हण खालत्या काळजान आमी वळखता. तर ह्या आमच्या सोडवणे दराचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या
पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी अन्नान सामुएलाक पानो सोडयतस तिणें आपल्या सवें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक येपा पीठ, एक सामड्या पोतेंबर दाका सोरो घेवन ताका शिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तवळ ल्हानस आसलो. पाड्याची बाली भेटवण जाल्या उपरांत तांणी भुरग्यांक एलीशी व्हेलो आनी अन्नान म्हळें, सायबा, तुज्या जिवाचो सपत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबे आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. आनी थंय तांणी सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा, म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परातय संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सवें मेळटा म्हाका बोळ घटाय. म्हज्या दुस्पणाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हणून संतोसता. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. बळवंतांचें दोणू मोडून पडलें, पूण अस्कतांचें बोळ वाडलें. पोटपोर जेवतले ते दिसपडतो ग्रास जोडूंक वेतात. बुकेन मरताले ते आनीक कश्ट वावंट काडिनात. वांजरी जावन आसली 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. पोंडाक देंवयता आनी तेंतान वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळ धाडटा आनी ग्रेस्तगाय दिता. तोच धरणीक शेवटिता आनी उखलून उबारता. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुवारा मदें तांकां बसयता. मानाचें सिंहासन जण एकल्याक नेम्यार दिता. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जाणांगाच्या राया आनी पवित्र सभेच्या पुण्यादी पत्रा ये आनी धुळींतावन रचलेल्या मनशांक सोडय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे हिस्सावे आसो. तुमचे हिस्सावे आसो. सांत लोका प्रमाणे समयान जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकांतय संतोशान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव आपणा भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूत संतते थावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत होडपण चिंतल्या गर्वयांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांत थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी ताणें फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदांच काळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा ती फाटीं गेली.
सोम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकनी तुका क्रिस्ता म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवीक गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. हे नावार्दीक गीत किर्तन आमी परतून परतून गायता. पूण सांगता आसतना आमी म्हणटा तें मरयेचें स्तुती गायन. पण पवित्र पुस्तक आमी बरो करून वाचल्यार आमकां हें गायन हें किर्तन पोरण्या तेस्तामेंतान सामुएलीच्या पयल्या बुकांतच आमकां वाचूंक मेळटा. आनी थंयसर हान्नान हें गीत पयलें गायलेलें जावन आसा. देखून हें हान्नाचें स्तुती गायन जावन आसा. म्हणजे पवित्र पुस्तकांत भक्तिवंत स्त्रियांचें स्तुती गायन हें जावन आसलें. देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरतल्या हर एकल्याचें स्तुती गायन हें जावन आसा. आतां नातालां फेस्त लागीं जाता आसतना देव इम्मानुएल जाता आसतना आमच्या जिवितांत देव कितें करूंक वता या कितें करता हे स्तुती गायनांत स्पश्ट तरान आमकां समजता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवी गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. हान्ना हें गीत गायता कित्याक तिच्या जिवितांत ती वांजडी जावन आसली. तिका भुरग्यांचें देणें नातलें. तिजो घोव हेल्काना तिच्या लागीं भुरगें दिवंक साध्य जायनातल्या वेळार आनी एका स्त्रिये लागीं खात जाता. त्या स्त्रियेचें नांव जावन आसलें फेनिन्ना. आनी फेनिन्नाक जायतीं भुरगीं जल्मात आसतना हान्नाक जायत्या थरान लस जाता, अवमर्याद जाता, हल्क जाता, कळंक जाता. ही अवमर्याद ही लज हो कळंक घेवन निराश जावच्या बदला देदेस्पर जावच्या बदलाक हान्ना आपली तेसावां घेवन सिलोवेंत असल्या देवाळाक ती वेता. थंयसर देवा मुखार रडोवन आपलें दूख वमतिता. देवा म्हजी दया कर, देवा म्हजी काकूत कर म्हणटा आसतना देव तिका काकूत दाखयता. देव ताची पदवी आनी महिमा तिका दाखयता. वांजडी जावन आसली ती गर्भेस्त जाता आनी एका भुरग्या प्रसूत जाता. त्या भुरग्याक ती सामुएल म्हूण नांव दिता. देवाचेंच देणें, देवाचेंच आशिर्वाद. देखून ताका सामुएल म्हूण नांव दिता. मात न्ही भुरगो पानो सोडटस इल्लो व्हड जाल्लो असो न्हयस ती सॅक्रिफीस भेटोवंक देवाळाक वेता. आपल्या भुरग्याकच देवाळांत भेटयता. आनी त्या भुरग्याक देवा खातीर एक नाझीर देवाक भेटयलेलो देवाचो प्रवादी जावन जियोंक ती ताका उत्तेजन दिता, प्रेरण दिता. आनी आमी जाणा एक महान प्रवादी सामुएल जाता. एक आवयन आपल्या जिवितांत इम्मानुएलाक देवाक स्वागत करचो म्हळ्यार आपल्या जिवितांत आपल्या मोगाच्या पुताकच देवाच्या सेवेक समर्पण दिवचें. मरियमायेन आपलें जिवीतच देवाक समर्पण दिलें. आपलें अवंकारपण, आपलें तरणाटपण, आपलें म्हणलें सर्वस्व तिणें देवाक समर्पण दिलें. आनी देवा मुखार ती खालती जाली. सर्वेस्परान आपल्या बावळ्यान बळ दाखयला म्हणटा मरियमाय. पूण कसलें बळ दाखयलां? आपल्या किरकोळच्या रणदाशीचेर ताणें दयाळ दीस घाली म्हणटा. मरियमाय किरकोळच्या रणदाशी न्ही जावन ती कुरपेन भरलेली ल्हान तावनूच पवित्रपणान भाग्यवानपणान ती व्हड जाली. देव बिरान तीन देवाचेर सुपाती दोन ती जियेली जाल्यार ही देवा मुखार ती खालतेपणान वळखून घेता. आपूण धूळ आनी माती देवाचेर आसना, आपूण कांयच न्ही, देवान म्हाका उंच उबारला म्हणून ती वळखून घेता. मोगाच्या न्हू सोम्याक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करचें म्हळ्यार आमी सोम्याक आमच्या जिवितांत उंच उबारचें. आमी कांयच न्हय म्हणून आमी वळखून घेवचें आनी सोम्याचीच महिमा आमच्या जिवितांत परजळाक येवची. ह्या दिसांनी आमी आमच्या घराच्या भोंवतणी घरा भितर नेकेत्रां उमकळयता. नेकेत्रांत थंयसर दिवे दवरून आमी तें प्रकाश बरीत करता. आमचें जिवीत प्रकाश बरीत जावन दी. त्या उदेंतीच्या नेकेत्रान त्या रायांक सोम्या जेजू थंय इम्मानुएला थंय वाट दाखयली. आमकांय देवाचें उतर सोम्या थंय एक जावंक इम्मानुएल थंय देव आमच्या सांगात आमी सोम्या सांगात एक जावंक आमकां वाट दाखोवन दी. तुमच्या समेस्तांचें नातालां फेस्त अर्था बरीत महिमेचें आनी देवाक वैभव हाडचें तसलें जावं दी म्हणून तुमच्या खातीर मागता आसतना तुम्हा समेस्तांच्या तेसां बसत तुमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या हर एकल्याच्या तेसां बसत ह्या दिसांनी दैवीक रेत्र मंदिरांत आमी मागणें भेटयतले. तुमी मोगाचें न्हू दैवीक रेत्र मंदिर बसत मागणें भेटया. सांगाता मेळोन नातालां फेस्त देवाच्या वैभवा खातीर आपुरबायेन आमी आचारशिवया. आमेन. घे सोम्या जीवन मुझे जय म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता
बुंड्या वायना सोवे अस्कत वो जीव पेटून दिता स्वीकार कर मून परता खुशी तुझी करूंक येता आधार तुझो ती म्हाका हे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मुझे या बुंड्या वायना सवे. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणासवें आनी इम्मानुएलाक आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक आमी कच्च्या सर तयार आहे सवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यांनी आख्या पयसेवेच्या आदावाक सळसपर म्हणून घे. देवा आमच्या कणवळ्या बापा, तुजेर पातयेवन ही देणी तुका समर्पूंक तुज्या वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र घुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोमी जेजू येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां वर्त्या मोगान हांव कारमयेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली तर तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबे संतोषान आमी तयार जावच्याक ताणें सामकां फावो केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्वर सर्गांनी संवसार भला तुज्या वैभवान. सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. ओ भावार्थसो घुट आमी परगटा. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितिमोगांत वाडय पुनः जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या सर मलकड्यांचो आमी उडास करता बापा तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सहर्क आनी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझेफ फेर्नांड मेड्स येसुडीचे ते मारतीर सांत त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू इम्मानुएला ते सगळ्या संवसारात शांती समाधान राज करून दी सगळ्यां समिया जेजू क्रिस्त ते सडवण लाभून दी म्हणून आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शानत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धुंदतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां तुजे खुशाप्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो माया म्हाका सुगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी विथ देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळ्ळेले आमी सर्व सुभागी समिया तुवें म्हज्या दोळ्यांचे म्हाका पावना तुज्या त्रास म्हाका भलायकी मंत्री क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं आमेन. काळीज मुझे लालेता तुका मुझा मोगाळ देवा नाभिषेक तुझे बगार म्हाका मुझा खऱ्या जीवन मुझा खऱ्या जीवन विशेव तू आबुरतेल्यांक सावळी वतान सुकतेल्यांक सावळी वतान सुकतेल्यांक आसरो तूं निराश्रिता आदार तूं निराधार्या आदार तूं निराधार्या तूं सोम्या म्हजो आधार आनी बरवसो जाजीन ये वाटे सांगात म्हजो प्रार्थोया. प्रितीवंत बापा आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां घटाय मेळोवन दी आमचो सोडवणदार आमचे ते इम्मानुएल जाता तेन्ना ताका मानता तसल्या तरान आमी ताका स्वागत करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. Amen. मग जनो फाल्यां सोनवाराचो दीस वर्तो दीस महान कृपेचो दीस ह्या वर्सा कित्याक नातालां फेस्त सोमारा येता. आयतारा सांजेर आमी नातालाचे विशेष दाबाजीक संभ्रमेचे मिसाचे बलिदान भेटयता. तर सोनवाराच्या दिसा डिसेंबराच्या 20 आनी 3 तारखे सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत दैवीक रेत्री मंदिरांत रेतेर करून कुरपेन भरून नाताला फेस्ता तयाराई करचे. केदे वर्ते आमचे भाग निगी मोगाच्यान येया एक कुटुंब जावन आमी नाताला फेस्ताक बरी तयाराई आमी करया. घरा कसलोय कुसवार केला जाल्यार तो कुसवारय हाडया. सांगात आमी कुसवारी वांटून घेवया आनी विशेश जावन देवाच्या उतरांचो संभ्रम करया. तुमच्या समेस्तांच्या त्या सांग खातीर मागता आमी हांगासर. आनी दनपारां 3 वरार हर एका शनवारा दनपारां 3 वरार हांगासर याजकांक वैयक्तीक रितीन मेळोवंक आनी कावन्सिलींग जावंक अवकाश आसा. आनी तुमच्या त्या सांग खातीर ते याजक माथ्यार हात दोन वांजेरो सरकारन मागतेले. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. Jesu, आमच्या सोम्या